Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गांवाचेर सगळे पत्रकार बंधू आसा तांचें हांव स्वागत करतां आनी एका विशया कडेन लक्ष केंद्रीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी पत्रकार परिशद घेतात. हल्ली सादारणशें पयलें एक वर्सभर किंवा आत्तां की एक विशय अनेक जण उखलून काडपाचो प्रयत्न करता तो म्हणल्यारच की आदिवासी समाजाचे जे लोक आसा ते म्हजे बरोबर ना अशा तरेचे वातावरण तयार करून लोकांचो बुद्धीभेद करपाचो प्रयत्न म्हणजे गोंयभरच्या लोकांचो, आमच्या नेत्यांचो आनी आमच्या कार्यकर्त्यांचो अनेक प्रकारचे सोशल मिडियाचेर किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर किंवा प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कांय जण पद्धतशीरपणे प्रयत्न करता. खरी वस्तुस्थिती आसा ती संबंध गोंयच्या जनते समोर येवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान विशयामध्ये दवरतात. सादारण आमी जर फाटीं गेले जर जायत न्ही की पयली फावट म्हणजे पयले आदलो पैंगीण मतदारसंघ जो आसा तातूंत 99 सालाक जे आसा की जनरल इलेक्शन जें जालें त्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट थंय आशिल्लो. त्या वेळाचेर राजेंद्र पागी हो कॅन्डिडेट आशिल्लो जे ताका 489 वोट मेळ्ळी पडली. त्या आनी तसो तो ट्रायबल बेल्ट आसा त्या बेल्टाचे कांय जे बूथ आसा त्या बुथाचेर ताका 167 वोट्स ताका मेळ्ळी. त्या नंतर 2002 साला जे जालें ह्या 2002 सालाक जी जनरल इलेक्शन जालें त्या जनरल इलेक्शनाक हांव कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी म्हाका 3761 वोट मेळ्ळी. हांव त्या वेळाचेर डिफीट जाल्लो आनी त्या वेळाचेर जे आदिवासी बेल्टांत जे बूथ आशिल्ले त्या बुथाचेर 1589 वोट जे आसा ते म्हाका मेळ्ळी. आनी त्या नंतर 2005 सालांत जे बाय इलेक्शन जालें त्या बाय इलेक्शनाक 5358 वोट्स म्हाका पडली आनी त्या वेळाचेर हांव इलेक्शन विन जालो. आनी त्या कालखंडाक त्या बेल्टाक जो ट्रायबल बेल्ट आसा ताका 2309 वोट्स मेळ्ळी. त्या नंतर 2007 साल जें जाता 7 सालाक 6157 वोट्स पडली आनी त्या वेळाचेर हांव जिखिलो आनी त्या वेळाचेर ट्रायबल बेल्ट जो आसा तो 2592 वोट्स मेळ्ळी. 2012 सालाक जे काणकोण आनी पैंगीण मतदारसंघ ह्या जो डिलिमिटेशन जातकच जो काणकोण मतदारसंघ जालो त्या मतदारसंघाक 14328 वोट्स पडली आनी हांव विन जालो. आनी त्या वेळाचेर ट्रायबल जे बेल्ट आशिल्ले म्हणजे त्या प्रामुख्यान त्या आतां डिलिमिटेशन जातकच आसतना 15 बूथ जे आसा ट्रायबल डॉमिनेटेड म्हणजे 70-80-90% वोट आशिल्लो आनी त्या बेल्टाक म्हाका 3957 वोट्स मेळ्ळी. आनी त्या नंतर 2017 इलेक्शन जालें आनी 2017 इलेक्शनाक म्हाका तिकेट दावरल्या मुळे हांव इंडिपेंडंट रावलो आनी त्या वेळाचेर इंडिपेंडंट म्हणून म्हाका 7739 वोट मेळ्ळी. आनी त्या वेळाचेर जो ट्रायबल बेल्ट आसा त्या बेल्टाक म्हाका 3302 वोट मेळ्ळी. आनी ताजे नंतर विजय पैको तांकां 1203 वोट्स मेळिल्ले. हे सगळें सांगपाचो उद्देश म्हागे की 99 साला पासना म्हणजे ताच्या पयलीं 99 सालाच्या पयलीं की काणकोण म्हणत गोंयचो कांय भाग म्हणत 100% आसा एक तर काँग्रेस एक तर MGP असो प्रभाव आशिल्लो आनी तातूंतल्यान वोट्स
भारतीय जनता पार्टी कडेन शिफ्ट करपाच्या दृश्टिकोनात आसा म्हजो रोल अत्यंत म्हत्वाचो आशिल्लो आनी त्यामुळे आज जे लोकांची बुद्धी भ्रश्ट करपाक सोदता लोकांचो बुद्धी भेद करपाक सोदता आनी सादारणशें पळयलें जर जायत न्ही की 2002 साला पासून 2017 पर्यंत जे आसा 2012चोच विशय पळयलो जर जायत न्ही 2012क 3957 वोट्स आसा ट्रायबल बेल्टाची ती म्हाका पडिल्ली आनी सादारणशी 3219 म्हणजे जवळ जवळ 700 वोटांचो डिफरन्स जो आसा आनी पारंपारीक थंय काँग्रेस जे वोट गेली कितलेशींच वर्सां म्हणजे गेली 50 वर्सांचे काँग्रेस वोट करणारे लोक आसा अशें आसतना सुद्दां ताका 3209 वोट्स मेळिल्ले आनी 2017 जर पळयलें जर जायत न्ही 2017क 3302 वोट्स म्हाका मेळिल्ली आनी 3041 वोट जे आसा न्ही काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा तो इजदूर फर्नांडीसाक मेळटा म्हणजे सादारणशे 200 मतांचो डिफरन्स जो दवरून आसा हांव इंडिपेंडंट आसतना सुद्दां आसा न्ही की त्या बेल्टाची वोट जी आसा न्ही म्हाका 3000 किंवा ताच्या पेक्षा चड मेळ्ळी म्हणजे तातूंत त्या ट्रायबल बेल्टांक जे कॅन्डिडेट रावले ताच्या पेक्षाक चड वोट आसा इंडिपेंडंट आसून सुद्दां म्हाका मेळ्ळी आनी भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट आसा विजय पैको तांकां 1253 वोट्स मेळ्ळी म्हणजे सारोय सांगपाचो उद्देश मागली की सलग जी आसा न्ही वोट जी आसा न्ही म्हजे कडेन म्हणजे भारतीय जनता पक्षा कडेन जी आसा न्ही हांव 2012 पर्यंत जी आसा न्ही ती वोट वाडत गेल्ली आसा आनी त्या नंतर हांव मिनिस्टर आसतना ज्या तरेन काम केल्लें ज्या तरेच्यो गोश्टी हांवें फुडें व्हेल्ल्यो तर म्हाका दिसता निश्चितपणे त्या वेळाचेर जर म्हाका तिकेट दिल्ली आसली जाल्यार गोंयभरची जनता खबर आसा की विनी 100% हांव जिखता आशिल्लो हें सगळें गोंयची जनता सांगता अशा वेळाचेर की हांगा 1200 वोट जी भारतीय जनता पडिल्ली किंवा ताच्या पेक्षा वोट जी आसा स्विंग जावन जे आसा न्ही सादारणशे 4000 वोटा पेक्षाक 4.5 किंवा 5000 वोट जी आसा न्ही की डेफिनेटली ट्रायबल बेल्टाची म्हजे कडेन डायवर्ट जाता अशें न्ही ही वस्तुस्थिती आसा ही वस्तुस्थिती आसतना सुद्दां कांय लोक जे आसा न्ही की कार्यकर्त्यांचो प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आसा की पद्धतशीरपणे लोकांचो बुद्धिभेद करपाक सोदता की रमेश तवडकरा बरोबर आदिवासी लोकूच ना अशें तरेन सांगपाचें सोदता आनी त्या नंतर आयज जी परिस्थिती पळयली जर जायत न्ही खरें म्हळ्यार खंयच्याच एका समाजाचो मनीस म्हणून तो ती खंयच्याच हाका निवडून येवंक शकना की हांगा जर राजकारण जर करतालो जायत न्ही सगळ्या समाजाचे लोक जे आसपाक जाय सगळ्या समाजाच्या लोकांक घेवन गेलें जाल्यार राजकारण करणें शक्य आसा त्या म्हाका दिसता की 2005, 2007, 2012 पर्यंत हांव 3 फावट निवडून आयलो त्यामुळे केवळ म्हज्याच समाजाचे न्ही म्हजेर अत्यंत निश्ठेन काम करणारे कार्यकर्ते आसात इतर समाजाचे मतदारसंघ आसात हांकां सगळ्यांक घेवन जे आसा न्ही की 2012 पर्यंत म्हजो विजय जाल्लो हांव जिखिलो आनी आज सगळ्यांक म्हजेर दोश दवरपा सारके म्हणजे म्हजे दोश काडपा सारके एकय मुद्दो कोणाक ना त्यामुळे अशा तरेचे की ट्रायबल लोकांचो संदर्भांचो विशय करून आसा बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न चल्लो आसा आनी आज जर आमच्या मतदारसंघात किंवा आज काणकोण भागांत जर पळयलें जायत न्ही म्हणजे लोक कंपेरिजन करतात म्हणजे हांव मिनिस्टर आसतना ज्या तरेचे काम किंवा आमदार आसतना त्या तरेचे विशय आमी घेवन वताले की हे लोक तो कालचो काळ आनी आजचो काळ हो जो डिफरंट करता की त्या वेळार सुद्दां कितें जालें की लास्ट मोमेंट सुद्दां जे आसा न्ही की रमेश तवडकर मिनिस्टर आसल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट हे कार्यकर्ते सगळे लोक सांगताले पण शेवटी लास्ट मोमेंटाक सादारण अवघे 15 दीस आसतना की टिकेट डावळ्ळ्यामुळे जे आसा न्ही की म्हाका तें मॅनेज करप जे आसा न्ही ऑर्गनायझेशन तें आमकां शक्य जालें नासलें आनी त्या मुळेच म्हजो पराभव त्या वेळाचेर जालो आज कितें आसा की हें सबसंबंद ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतलो विचार करपा खातीर मंथन करपा खातीर ताजें प्लॅनिंग करपा खातीर म्हाका जवळ जवळ 4.5 वर्सां जी आसा मेळ्ळी आनी म्हज्या बाबतींत 4.5 वर्सां आमकां मेळ्ळी आनी ह्या 4.5 वर्सांत म्हाका स्वताक प्लॅनिंग करपाक नियोजन करपाक प्लॅनिंग करपाक मेळ्ळी आनी त्या मतदारसंघाचे जे ज्वलंत मुद्दे आसा ते मुद्दे लोकप्रतिनिधी कशे हाताळपाक शकना ताचें फेल्युअर आसा हें लोकांचे जनतेक पयलें आसा कांय विशय हांव तुमकां सांगता
की 2017च्या इलेक्शना वेळाचेर म्हणजे 17च्या जनरल इलेक्शना वेळाचेर की एम्प्लॉयमेंट हो एक मोठो विशय आशिल्लो आणि एम्प्लॉयमेंटाचें गाजर दाखोवन जे आसा न्ही की तरुण पिढी आसा न्ही आपल्या कडेन डायवर्ट करपाची प्रयत्न जो आसा न्ही त्या वेळाचेर 2017च्या इलेक्शनाक जालो. म्हाका दिसता तो जो आसा मुद्दो आसा म्हाका दिसता 1% सुद्दां जे आसा न्ही की तरुणाक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसा न्ही ते दिवपाक शकले ना. म्हणजे हें ताजें सगळ्यांत मोठें फेल्युअर जें आसा हें संबंद मतदारसंघा मध्ये आमी पळयता. दुसरें फेल्युअर म्हळ्यार ट्रायबल बेल्टाच्या बाबतींत विशय केले जायत न्ही अत्यंत संवेदनशील जो विशय आशिल्लो फॉरेस्टाच्यो जमनी आसा FRCच्या अंतर्गत कायद्या अंतर्गत जे आसा न्ही जमनी त्या लोकांक दिवपाक जाय हो विशय हांव 2012तल्यान आमी सुरवात केल्लो. म्हाका दिसता गेल्या साधारणच्या 4.5 वर्सांत म्हणजे 1% सुद्दां जे आसा न्ही त्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाच्या दृश्टिकोनान आसा न्ही कांयच प्रयत्न जाले ना. खरें म्हळ्यार तें हें फेल्युअर आसा न्ही की स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसा तांचे येता की ताणें ते विशय ते फुडें व्हरपाक शकले नासले. ताज्या पेक्षा अत्यंत ज्वलंत विशय म्हाजे नंतर आत्तां 2017-18चे विशय जो सुरू जालो तो म्हणजे रिजर्व फॉरेस्टाचो विशय जालो. रिजर्व फॉरेस्टाचो विशय आसा लोकांच्या रिजर्व फॉरेस्टाच्या गुगला वयल्यान जे आसा न्ही की अनेक लोकांच्या दारांतल्यान अनेक लोकांच्या दारांतल्यान आसा न्ही की हांगा फातर घातले गेले आनी हो विशय आसा न्ही अजून आसा ज्वलंत विशय आसा की ज्या विशया मुळे जे आसा न्ही स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसा न्ही फेल्युअर ठरलेले आसा. म्हाका दिसता की 2017च्या पयलीं म्हणजे ट्रायबल बेल्ट जो आसा न्ही गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या बेल्टाक उदकाची प्रचंड मोठी समस्या आनी हाचोच विचार करून गावणे जो डॅम आसा तो 5 वर्सांक कंप्लीट करून हांव 2016च्या एंडाक जो आसा न्ही ताजें ते कंप्लीट जावन आसा ताजें उद्घाटन केल्लें. म्हाका दिसता गेल्या साधारणच्या 4.5 वर्सांक म्हणजे उदक दिवपाचें त्या गावणे डॅमाचें उदक जें आसा न्ही संबंद ट्रायबल बेल्टाक व्हरपाच्या दृश्टिकोनान आसा न्ही स्थानीक लोकप्रतिनिधी पूर्णपणे फेल्युअर ठरलेले आसा. म्हाका दिसता की ट्रायबल बेल्टा संदर्भात आसा ज्यो आदिवासी विकास योजना ट्रायबल वेलफेअर खात्यांतल्यान म्हणजे सहज गतीन जो आसा न्ही की विकासा खातीर पयशे उपलब्ध जावचे अशा हातूंतल्यान हांवेंच जे आसा न्ही आदिवासी विकास योजना घातिली आनी म्हाका दिसता ताजो प्रचंड पयशे आमी त्या कालखंडा वरवीं आमी खर्च केल्लो. म्हाका दिसता ह्या आदिवासी विकास योजने अंतर्गत म्हाका दिसता स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसा न्ही 5 लाख न्ही 10 लाख रुपया सुद्दां व्हरून खर्च केले ना. म्हणजे इच्छा आसली काय नासली हो प्रश्न येता की जर इच्छा आशिल्ली जाल्यार ते पयशे करपाक येतले. म्हणजे ह्याही बाबतींत पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी आसा न्ही ते फेल्युअर ठरले आसा. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो ट्रायबल वेलफेअरचे स्किम्स म्हणजे हांव जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो मेकॅनायजेशना खातीर किंवा अन्य ज्यो स्किमी आसा सहज गतीन लोकांक मेळटाल्यो आसा न्ही त्यो लोकांक ह्या 4.5 वर्सांक जे आसा न्ही त्या ह्या सगळ्या योजनांचो जो फायदो मेळपाक जाय आशिल्लो तो लोकांक मेळना. ताजेय लोक कंपेरिजन करपाक लागले आसा. तिसरी अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट म्हणटा की खोतीगांव जो भाग आसा तो रिमोट भाग त्या रिमोट भागांक की मोबायलाचो टावर जो आसा न्ही की सादारणशे 2 वर्सां पयलीं टावर जो आसा की ताजें जे कंपनीचें हें जातकच ताणें तो बंद केलो. म्हणजे सादारणशे 2 वर्सां म्हणजे त्या एरियेक नेटवर्कार शिवाय आसा मोबायल नासतना लोक आसा. म्हणजे हें जर म्हाका दिसता की लोकप्रतिनिधीक जर हें जर कळिल्लें म्हळ्यार आज आमी ई लर्निंग बाकी सगळे गजाली आसा की आज शाळांच्या भुरग्यांची कितें स्थिती निर्माण जाता ही आमी जाणा की गोंयभरचे लोक जाणा. आनी अशा परिस्थितींत सादारणशे 2 वर्सां लोक विदावट जे आसा मोबायल कनेक्टिविटी शिवाय आसा. मागीर हाची जबाबदारी कोणाची खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता ही लोकप्रतिनिधी जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली. लोकप्रतिनिधी ती जबाबदारी घेवपाक शकले ना. आनी अशा तरेचे अनेक विशय आसा ज्या विशया मुळे अशे विशय आसतना सुद्दां सोशल मिडियाच्या माध्यमान आसा ताजे कार्यकर्ते आसात
किंवा आधी हाजे पयलीं सुद्दां हांव एक वेळाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें की हे अशा तरेचे विशय करचे पेक्षा म्हणजे जो अनेक वेळाचो पब्लिसिटीचो स्टंट करता त्या वेळाचेर हांवें म्हणिल्लें की ताणें प्रायोरिटी दिवन जें आसा 10% सुद्दां जर हांवें केल्ले कामाचो कंपेरिजन करून जर ताणें दाखयलें आसत जर जायत न्ही हांव राजकारण सोडटा अशें सांगिल्लें. म्हाका दिसता त्या विशया संदर्भात तो खुलासो करपाचो खरें म्हळ्यार लोकप्रतिनिधी करपाक जाय आशिल्लो. लोकप्रतिनिधी करपाक शकले ना. अशा तरेचे अनेक विशय आसात. म्हाका दिसता हे विशय ज्वलंत विशय आसतना ज्वलंत विशयाचेर आपूण फेलियर ठरला हें आसतना आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान की सोशल मिडिया प्रिंट मिडिया किंवा अन्य माध्यमांतल्यान आसा की एस.टी. बांधव जे आसा रमेश तवडकरा बरोबर ना अशा तरेचे बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न आसा करता. त्यामुळे म्हाका आज ह्या सगळ्या म्हणजे आंकड्या सकट जे आसा न्ही हांवें स्पश्टीकरण दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान थारायलें. म्हाका दिसता की ह्या विशया संदर्भात आमी अन्य विशय उलयता आसतनाच हांगा उपासो गांवकर म्हाजे आसा. म्हाका दिसता उपासो गांवकर जे आसा आज मुद्दम तांकां आपयला आमी की सादारणशे वासू पायक जे गांवकर जे आसा राजकारणाक आशिल्ले की तांकां निवडून दिवपा खातीर सुद्दां तांणी अत्यंत म्हत्वाचो रोल केल्लो. आनी आदिवासी संदर्भांतले आसा विशय जे एक कळकळीन जे आसा की अनेक जे आंदोलनां जालीं ज्या आंदोलनाक तांणी स्वताचो भाग घेतलेलो आसा. त्यामुळे म्हाका खात्रीन सांगता अशा तरेच्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान तुमकां जर कळ्ळी जर जायत न्ही जाल्यार अदीक म्हायती तुमकां मेळूंक शकता. म्हाका दिसता की हांवें चड सांगपाची आवश्यकता आसा अशें दिसना की जाचें स्पश्टीकरण हांवें दिवपाक तें दिल्लें आसा. म्हजे जे स्ट्रॉंग पॉयंट आसा ताजें हांव सांगता आसतना म्हाका दिसता ताजे खरम्या लोकप्रतिनिधी किंवा अन्य लोकांनी जे सोशल मिडियाचेर करतात ताणें हायलायट करपाक जाय आशिल्लें. बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आसा की सबंद काणकोणा भितर जे आसा एक 10-15 वर्सांची संस्था एक 100 वर्सांच्या संस्थेचे इतपत जे आसा काम करपाचो एक आपली स्थान निर्माण करपाचें काम आमी काणकोण भागांत केल्लें आसा. दुसरें आमी सगळेच जाणा आदर्श युवक संघाच्या माध्यमांतल्यान जे सामाजीक सांस्कृतीक काम जे आसा की गेलीं सादारणशे एक सातत्यान 25 वर्सां म्हणजे आमचो लोकोत्सव जो सुद्दां आसा तो गोंयाक जो आसा न्ही अशा तरेचे एक रोल मॉडेल ठरलो आसा. मग अशा तरेची ऑर्गनायजेशनचें काम करता आसतना किंवा कोऑपरेटीव सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान फार्मर्स जे आसा न्ही फार्मरांचें हित लक्षांत धरून जे आसा आमी ज्यो गजाली केल्ल्यो आसा क्रेडीट सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान गजाल केल्ली आसा. म्हाका दिसता ऑर्गनायजेशन जे आसा न्ही कन्सेप्ट जो आसा तो आमचो अत्यंत स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणटा. म्हणजे एखादें म्हाका याद जाता 2015 सालांत जे आसा की आमी स्वच्छ भारत अभियान जें केल्लें म्हाका दिसता गिनीज वर्ल्ड बुकांक रिकॉर्ड जावपा सारकें. आतां हे सगळे ऑर्गनायजेशनाचे कन्सेप्ट आमी राबयले आनी हे आजूय राबयत आसा. आमचो जो स्वभाव जाल्लो आसा अशें आसतना की फाटली फावट ज्या तरेचें राजकारण जालें आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता गोंयभराक एक मेसेज ज्या तरेन गेलो ज्या तरेन पार्टी किंवा आमकां एक सामान्य लोकां भितर एक वायट मेसेज गेलो आनी तो टॅकल करपाक आमकां सादारणशे एक 8-15 दीस गेले म्हणून म्हजी हार जाल्ली आसा. सादारणशे 15-20 दिल्ले आसा दीस जर मेळ्ळे आसले किंवा एक म्हयनोभर मेळ्ळे आसले निश्चितपणे इंडिपेंडंट आसतना सुद्दां निवडून येवपाची धमक त्या वेळाचेर म्हाका आशिल्ली आनी ती प्रूव करपाक शक्य जाली. आज ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करता आसतना की आमी ज्या तरेचें ऑर्गनायजेशन ज्या तरेचे कन्सेप्ट जे आसा ते लायले आसा आनी इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी 100% तयार आसा. ही आनी कोणेच म्हणजे अन्य ते विशय आसतना बरे विशय आसतना की फक्त ट्रायबल लोक रमेश तवडकरा बरोबर ना अशें म्हणून जे आसा न्ही लोकांचो बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न आसा तो बंद करचो अशा वेळाचें अपील हांव सगळें करतां. आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक हितचिंतक आसा मतदारांक आसा सांगपाक सोदतां ह्या जरी अशे विशय जरी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान आयले जाल्यार सुद्दां सत्य स्थिती आसा आमी जाणून घेवची आनी आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा माध्यमांतल्यान सत्य स्थिती तुमच्या समोर दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न केल्ले आसा. हांव समाजाचें काम 1968 साकून करता. भुरगो आसतना वासुपाय गांवकाराचें इलेक्शनां सगळीं म्हणजे स्टार्ट धरून ते एंड पर्यंत आमी वासुपाय गांवकाराचें इलेक्शन केलें. तुमकां खबर आसतली की एक समाज म्हणल्यार राजकारण जायना. रमेश बाबान तुमकां सांगलां की राजकारण जर समज करतलो जाल्यार त्या मतदारसंघातले सगळे लोक बरोबर आसपाक जाय. आनी जेन्ना वासुपाय गांवकारान आपल्या बळाचेर किंवा समाजाच्या बळाचेर जे कार्यकर्ते काँग्रेसीन तयार केल्ले ते थोडे कार्यकर्ते
प्रामाणीकपणान थंय काम करतात ना अशें ना न्ही ते करतात परंतु हो जो कितें न्यूज येता किंवा हो जो कितें बातमी येतात ही रमेशा बरोबर ST लोक ना जाल्यार रमेशा बरोबर जर समज ST लोक ना जाल्यार ST लोक कोणा बरोबर आसात जे लोक कितें करतात भाशणां दितात किंवा पत्रकार परिशद घेवन सांगतात रमेशा बरोबर ना पूण ताणें अशें केन्ना सांगलां की हे लोक आपले बरोबर आसात हे केन्ना सांगलां उदाहरण जर समज दितलें जाल्यार हांव एक्झॅजरेट करना परंतु जर समज रमेशान जर समज एक ह्या बेल्टाक जर समज वचून सांगलें की आपूण आज सांजचो थंय येता जाल्यार रमेश येता म्हणून कांयच म्हणल्यार 100-200 लोक एक उल्याक येतले पूण जे लोक रमेशा बरोबर ना म्हणून सांगतात ताणें उल्लो मारलें जाल्यार हे जे तांचे लोक आसात त्या लोकांक थंय ताणें घेवन वचचें पडटा आनी त्या लोकांक घेवन वचून आपल्या म्हळ्यार एक 5-25 लोक आसात ते दाखोवपाक पडटा पूण हे जे STचे लोक आसात न्ही STचे लोक आसात ते रमेश बाबा कडेन ही इच्छा घेवन पळयतात की तो केन्ना राजकारणाक येतलो आनी ज्यो ताणें राजकारणा थ्रू ज्यो सगळ्यो गोश्टी किंवा ज्यो योजना ताणें राबयल्ल्यो आसात त्यो आमकां फुडें कश्यो व्हरतल्यो त्या तो गेले नंतर ज्यो योजना ताणें राबयल्ल्यो म्हणजे जे मशीन एग्रीकल्चर मशीन प्रत्येकाच्या घरान जे ताणें पावयल्लें तें आतां घेवपा खातीर किंवा जे दुसऱ्यो योजना आसात त्यो योजना मेळोवपा खातीर तांकां आतां दार वचचें पडटा आनी आज तांकां कोण वालिना जाला म्हणून ST बांदव जे आख्खे बेल्टाक आसा खंयचे फ्रॉम काणकोणा सांगे केपें द्वारबांदोडा ह्या बेल्टाचे जे आसात ते रमेश बाबाक एक आमकां फुडें लिडर म्हणून येवचो आनी तेणें आमच्यो सगळ्यो ह्यो मागण्यो सॉल्व करच्यो अश्यो ह्या हेतून पयल्ले आसात आनी रमेश बाबाक काणकोणांत न्ही तर रमेश बाबाक केपें सांगे आनी सावर्डे ह्या मतदारसंघाक सुद्दां मानपी किंवा ह्या मतदारसंघाक ताणें वचून जर समज कितें सांगलें की आपूण थंय येता जाल्यार थंय जमा जावपाची इतली कापासिता ताका आसा आनी ह्या इतले वेळार हांव जास्त कांय सांगपाक शकना सोदना कित्याक तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसात न्ही त्यो तुमकां आनी थोड्या वेळान सुद्दां दिसतल्यो किंवा थोड्या काळान तुमकां कळटल्यो की रमेश बाबाची इमेज ST समाजा बद्दल कितें आसा इवन ताणें जर समज हांगा तिसवाडीक सुद्दां जर समज तो येवन जर समज सांगलें आपूण आज तुमचे पंचायतीक येता जाल्यार थंय सुद्दां 5-25 लोक येवपाची तितली कापासिता लिडरशीप ताजे कडेन आसा आनी ह्या लोकांक कमी करपाक म्हणजे कितें आसा की पांय धरून ओडपाची हे लोक करतात म्हणजे तेन्ना ह्या लोकांक म्हाज्या सारके तांकां सांगपाक सोदता की जर समज ह्या ST लोक रमेश बाबा कडेन ना म्हणटात जाल्यार तुजे कडेन कितले लोक आसात हें तेणें जाहीर करचें आनी जर समज हें तेणें जाहीर करचें आनी तेणें थंय मिटींग घेवन दाखोवच्यो की ST समाज हो आपले बरोबर आसा ताणें थंयच्यान व्हरना आसतना म्हणजे हे तागेले जे कार्यकर्ते आसा ते थंय 2-4 गाडी भरून घेवन वचना आसतना ताणें थंय ती मिटींग घेवन दाखोवची आनी वेरेज रमेशान ती थंय आपूण येता म्हणून सांगले नंतर ताका कितले मेळटा तें पळोवचें हें जें कंपॅरिजन आसा तितलेंच म्हाका सांगपाचें आसा आनी ताच्या पलीकडेन ना आनी हांव ह्या समाजाचो जवळ जवळ म्हाका आतां 70 वर्सां चालू आसा आनी ह्या 70 वर्सांचे म्हणजे हांव 68 साकून 68 साकून फुडें समाजाची ह्या पळय आसा न्ही ते सगळे मिटींग समाजाचे आमी वतात आनी आमी पळयतात की आमचो जो उठावचें आंदोलन जाले नंतर रमेश बाबाची जी हायट चडत गेल्ली आसा ती अजून पर्यंत हायट देंवली ना ती हायट वाडत आसा आनी आमी ताका हाजे फुडेंय वचून जे रिजर्वेशन आसा किंवा जे आनी इश्यू जे आसात किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान सुद्दां जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाचें आसा ते माध्यमांतल्यान आमचे रमेश बाबूच ते सॉल्व करतलो अशें आमकां आसा आनी वी सपोर्ट रमेश बाबू प्रेस अशी जे हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें कशें की प्रत्येक वेळाचेर म्हजेर डिसायड केलें वतालें बाबा त्या वेळाचेर म्हणून हांवें सांगलें की जर एका लोकप्रतिनिधीन आपली प्रायोरिटी दिवन फाटली कोणी दिल्ल्यो आनी ताजें काम केल्लें तो तो विशय एखादें कशें आसता फाटलें काम केल्लें आसा ती फुडें कॅरी फॉरवर्ड जाता ताणी स्वताक प्रायोरिटी दिवन जें आसा 10% सुद्दां जालें जर जायत न्ही हांवें त्या वेळाचेर सांगलें स्पश्टच सांगलें की हांव पॉलिटिक्सान आवट भायर वता पण ताजें म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन केन्ना तरी आमकां दिवपाक जाय आशिल्लें न्ही म्हणजे तुका दिसना क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आशिल्लें क्लॅरिफिकेशन आज म्हळ्यार 6 मिनटांक दिवपाक शकना नासतना अनेक प्रकारचे क्लॅरिफिकेशन दिवना न्ही रे हां न्ही म्हजे क्रिटिसायज करता आसतना की आपणे बाबा काम केली ना हां हांव फेल म्हणून हांव सांगलें न्ही बरेच विशय सांगले तुमकां हांवें आमदार ह्या सगळ्या विशयां संदर्भात फेल केलो आसा हे जे अनेक विशयां दिल्ले आसा
की त्या विशया संदर्भात तो करपाक शकलो ना न्ही. नाही म्हज्याच पार्टी जर जालो जाल्यार तो मूळ काँग्रेस साकून आयिल्लो आनी त्यामुळे ताजें राजकारण तांणी करचें पण म्हाजेर क्रिटिसायज करून जो आसा न्ही विशय त्यामुळे वयर येवपाचो प्रयत्न करचे न्ही रे. नाही म्हाका हें आसा की पक्षाचो मूळ कार्यकर्ते आसले कारणान जें आसा न्ही पक्षाची मागप दावेदारी करप आसा न्ही हो म्हजो अधिकार आसा. पक्ष हो हांव दावेदारी केल्ली आसा करत आसा आनी म्हाका मेळटली ह्या संदर्भांत म्हाका एक विशय जड तर नंतरच विशय हय जड आशिल्लें जड तर आसा न्ही जड त्याची उतरां त्या वाजेर दिली रे कळ्ळें ना आयज म्हाका खात्री आसा ह्या सगळ्या जो एपिसोड जालो पळय आसा न्ही त्या एपिसोडांतल्यान म्हाजी पार्टी कितली गरज आसा ही म्हजी पार्टी गरज आसा आनी म्हाकाय पार्टीची गरज आसा ह्या दोनूय विशयांतल्यान आसा न्ही की उमेदवारी दितली हाची म्हाका खात्री आसा. प्रश्न जो आसा न्ही फाटले फावटी पळयलें तुमी फाटले हांव येदो स्ट्रॉंग मिनिस्टर आसतना सुद्दां म्हजी टिकेट कापली गेल्ली म्हजी टिकेट काडली न्ही रे. आं न्ही कारण एक कशें आसा हांवें अनेक वाचेर स्पश्ट केलें त्या वाचेर कारण हांव एक सामान्य कुटुंबान आयलो भुरगो सामान्य कुटुंबान आयिल्लो ज्या तरेची हांवें कन्सेप्ट जी आसा न्ही फुडें व्हरतालो एज्युकेशना संदर्भांत इनोवेटीव कन्सेप्ट सामके रेजिडेन्शियल डे केअर बाकी प्रायमरी फूड अशें म्हाका दिसता अशा तरेचे कन्सेप्ट फुडें व्हरपाचें धाडस आज पर्यंत कोणी करूंक ना वेगळे प्रकारचें आनी तातूंतल्यान जें आसा न्ही म्हाका नांव मेळत वतालें सामकें जे परत सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें फंडींग हाडप त्यो न्ही कांय जाणांक म्हजी जेलसी आशिल्ली ती कारण एखादो सामान्य कुटुंबांतलो मनीस थंय उठता आनी येदें मोठें फुडें वता हो स्वाभावीकपणी. दुसरी गजाल कशें आहा आमी लोकोत्सवा सारके कन्सेप्ट जे उबी करतालो बस न्ही एखादो म्हाका दिसता देवाच्या एखाद्या उत्सवाक लाखभर लोक येता हे स्वाभावीक आसा न्ही पण रमेश तवडकर आयोजन करता अशा तरेच्या कन्सेप्टाक लाखभर लोक येता न्ही म्हणजे हे अशा तरेचे कन्सेप्ट जे आसा व्हरता आसतना आनी कांय स्वाभावीकपणे जे आसा न्ही कांय लोकांक जेलो जावप त्या वाजेर हें आशिल्लेच न्ही तें तातूंतल्यान हें जाल्लें आसा. हे कशें हाजे पयलीं हांवें उपस्थित केल्लो पयलीं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्या वाजेर थंयचे स्थानीक लोक करता आनी हे संबंद गोंयभरचे लोक जाणा न्ही सगळे हांवें ताजेर खूब उलोवपाची आवश्यकता आसा गरज ना. न्ही त्या व्हिडियोन ताणें सांगलें न्ही की सगळ्यांत पयली गरज जी आसा न्ही एम्प्लॉयमेंटाची गरज जी आसा न्ही ती जनते पेक्षा हांगा तरूण जे आसा न्ही 7,000 तरूण आसा ताचे पेक्षा पयली गरज जी आसा न्ही ती लोक म्हणजे आपल्या भुरग्याची दिसली न्ही. ना हाजे पयलीं आमी दिल्ले आसा हांवूय दिल्ले आसा हांगा केंद्राचे हांवें सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा की कमिशन बाकी हाका ताकाय अप्रोच जाल्लो आसा मुख्यमंत्र्यांक अप्रोच जाल्लो आसा तें मेळचें ही प्रसाद गांवकराची जशी इच्छा आसा तशी आमची इच्छा आसा आनी त्या खातीर आमी प्रयत्न केले. न्ही सादारणशे एक 4 मतदारसंघ जे आसा न्ही ते अपेक्षीत आसा. पळय ज्या वेळाचेर हांव मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी प्रयत्न त्याय वेळाचेर केले आतांय प्रयत्न चालू आसा कारण कशें आसा की मिनिस्टर उरलो की सत्तेक उरलो आसा आनी 100% सगळेच विशय तितल्याच दिसा वता न्ही हो विशय आमचो सगळ्या उठाची मागणी बाकी सगळें आसा न्ही हो विशय एक आमचो ज्वलंत विशय आसा तो हांवूय मागता आज गोविंद गावडेय मागता बाकी सगळे मागता सगळ्याचे प्रयत्न करीत आसता.